तर जाय दिसांनी व्हिडिओ घायल नाही, ब्लॉग घायल नाही, कांय घायल ना, ताका लागून लायव्ह येया म्हळ्यार आनी हे दिसा हे व्हिडिओ घाता. सो आजचो ब्लॉग आहलो लायव्ह हे कारण म्हणजे आतां गोंयां जाता तें चोयन एक लायव्ह येवन सांगया म्हण तुमकां. आतां भिवपाक गरज आहा वो ना ती. आमी गोंयकार जायत जाणां कितें प्रोटेस्ट जालें जाल्यार आमी वयताय सपोर्ट करपाक, सारकें न्हू. आनी एक ल्हानसो प्रोटेस्ट जावपा आहा आनी तो रामा काणकोणकारा लागून हांवें व्हिडिओ काडलो तेका लागून पासून पयलो. सो तेका माल तेन्ना हांवें व्हिडिओ काडलो आनी जायत लोक एकठांय जाल्लो आनी लोकांच्या मागोतां तो आतां प्रोटेस्ट हें दिलें तेणें रिक्वेस्ट केलें ते पॉयंट. सो फ्रेंड्स तुमी तेका सपोर्ट करया. आमी पूण लायफाची तुमी सपोर्ट करतली पूण तुमी गोंयां आसून तेंका सपोर्ट कराय आनी सगळे यूथ आतां उठाय नाजाल्यार उपरांत कसलो फायदो रडोन फायदो ना. आनी आमी चिंत्ताय न्हू हे तेका सपोर्ट करून आमकां कितें मेळपा आहा, म्हाका सपोर्ट करून कितें मेळपा आहा, हे तुमगे भुरग्यां फ्युचरा लागून. तुमकां खबर आसतली लास्ट टायम कॉक्रोच जनता पार्टीन धर्मेंद्र प्रधाना लागून रेजिग्नेशन मागपाक कितू लोक एकठांय जाल्लो स्टुडंट आनी तेजी लाठीचार्ज केल्ली. हो BJP सरकार न्हू हाली लाठीचार्ज करपाक कितें कोण दाखोवपा ना सारकें. आनी रायट काल पयर न्यूज आयकलें कॉक्रोच जनता पार्टी सांगितलां गव्हर्मेंट इस्कुलां हांवें ती न्हू आतां बंद जालीं. पयलीं गव्हर्मेंट इस्कूल आहलोलीं भरपूर आहले आनी लोक गरीब लोक इस्कुलां वयतालो आनी शिकतालो थिंगां आनी आतां प्रायवेट इस्कुलां कितू फीज भरूंक पडटा तुमकां खबर आहा. कोण पयशे आहा तेंको जातोलें पूण पयशे ना तेंको कितून जातोलें. सो तुमी हेजेर भरपूर हें करय तुगे फ्रेंड्स सगळे एकठांय रावय. आमगे कितें आहा ब्लॉग काटाय आमी भायर कामां आहा कित्याक आमकां गोंय काम ना. गोंय काम आहा पूण आमकां मेळना भायल्या गांवां मेळटा भायर लोकांक मेळटा इंडियेचे ते पूण तेंकां पयली प्रायोरिटी दिताय आमी गोंयां दिनासतना. हे सरकारान जायत आमकां BJP सरकारान जायत शिकयलां कितें जॉब मेळनाय तें शिकयलें आनी भुरगे बेकार आहाय ते आनी पेपर लीक आनी लॉकडावनां ताली दाडोवपाचें जाय शिकयलें. सो फ्रेंड्स जाता तितू लायव्ह शेअर करय आनी हो तुमी शेअर करता म्हूण आशा रावता. म्हगे यूट्यूबर जायते आहाय आमी चिंत्ताय न्हू आज रामण काणकोणकारान आपणागे फास्टींग दवरलो आहा थिंगां आनी तेणें फ्रिडम फायटरा तेगे फॅमिली फ्रिडम फायटर आहलो तेगे फादर आनी तो आपूण आपणागे हें करपाक गोंय सांबाळपाक कितें कोता तो तुमी तेका सपोर्ट करय. लास्ट टायम तेजे एटॅक जाल्लो आनी जायत लोक एकठांय जाल्लो ही पाटी तुमी तेका सपोर्ट करपाक तितलो तो आसतना तुमी तेका सपोर्ट करय. हालीं मागीर कितें जालें तुमी मागीर फाटल्यान येनाकाय कॅन्डल लायट करपाक कित्याक तो आहा पूण तो आमचे पासत आमच्या गोंया पासत सदां वावरता एक्टिविस्ट आमगे भाव सगळे जायत जाण ते क्रिटिसायज कोताय पूण ते पयलीं येताय कळटा तुका आमगे हे निवडून हाडलो मिनिस्टर केन्ना येनाय. तुमी चोयलां आसतलें जायतें आमगे मिनिस्टर केन्ना पयलीं मुखार पांय घालिनाय केन्ना आमगे एक्टिविस्ट भाव सगळे मुखार येवन हें आमगे गोंय सांबाळपा सोदताय. आनी काल एक न्यूज आयलें महाराष्ट्रान तेणें केस फायल केली खंय मोपा एअरपोर्टार सगळे ते लुगार आहाय ते लोकांगे शेतां बेतां थिंग व्हड व्हड बिल्डींग येताय. हें कितें चलता BJP सरकार तुमकां पेजे लावपा सो दिता आनी आमी जायत व्हिडिओ घाताय लोक आनी तुमी व्हिडिओ घाल्याय अवेरनस करय. हे सरकाराक केन्ना मुखार सोंक दिनाकाय BJP सरकार तुमकां सगळ्या पेजी लायन उडयतलो आनी हे पाटी BJP उडोवपाकूच जाय केशी भाशेन. हे आम आदमी आनी काँग्रेस आनी RJP सगळे एकठांय जावया आनी एक BJP उडोवया केशी भाशेन कित्याक आनी गोंयां आनी कांय उपाव ना मुखार फ्युचर ना. तुमी चिंत्ताय न्हू गोंयां बोर जाता म्हणून जाल्यार BJP सरकाराक उडोवपा जाय. हांव BJP सरकारा अगेन्स्ट ना कित्याक तेणें आमकां जॉबलस केलो आहाय तेका लागून हांव तेजेर रागार ना. आमकां उदो ना थोड्या लोकांक आनी आमकां दोंगर आहाय कितू दोंगर घातोलो नाय BJP सरकारान रस्त्यार होंड नाय सा बोर केलो आहाय सारकें सिमीट घालून भरयलो आहाय. एक्सिडेंट रेप केस आनी मर्डर कितू जाताय हे कित्या लागोन जाताय सगलें आमगे CMाको आहाय पुलीस पूण केशें एक्शन घेताय हांव म्हणटा तेंचे एगेन्स्ट ना एक्शन घेताय पूण तितू घेयनाय. आनी कितें प्रोटेस्ट करूंक गेले जाल्यार आतां म्हुटोले लोधा प्रोटेस्ट जाता तो थिंगां त्यो बायल आपणागे 100 दीस जावन गेले
आनी तेच पासून आज पासून CM हिंगा थिंगा मिटिंगी भोंवता तेंकां एक बॅट दिवपाक येता तुका निवडून हाड मरे तेका सरकारान आमी निवडून हाड मरे तुका ते खुर्चेचेर बसयल मरे आनी ते एक दिसा पासून मेळोन तुका टायम ना तुक लोक दाखयतलो. सो फ्रेंड्स ल्हानसो लायफ येयलो तुमकां उलोवपाक काडून दुखोता आमगे गोंया एशें कोन्न जाता म्हूण तेका लागून लोक काडूं पडटा. फ्रेंड्स जायत जाण उलोवपाक भिताय लायफाचेर म्हणल्यार आपणाचेर केस जातली हें जातलें तें जातलें स्वता उलोवपाक केन्ना भिनाकाय ओके आनी एक्टिविस्ट भावांक सदां सपोर्ट कराय आनी लायफ शेअर कराय कित्याक दुसऱ्यांक अवेरनस कराय सदां मुखार सरो ओके फ्रेंड्स आनी आम फकत तेगे वायट मिगे वायट हो केसलो तो केसलो अशें करून उरले आमी गोंयकार पूण भायले लोक येवन आपणागे सगळो संवसार केलो हिंगा गोंया तुका खबर आहा. सो फ्रेंड तूं मात्तो रियॅक्ट जाय कित्याक आमी तरी ब्लॉग घाता केन्ना पूण तुमी बी घाले आनी लोकांक एकवटायन हाडय आनी मोगान रावय आनी केन्ना वयर सकयल जाता गोंयकार झगडो नाकाय आनी बरे भशेन रावय कितें जाता ओके वयर सकयल जाता सगळ्यां कडेन जाता कांय कितें जायना पूण आमी एकवटान रावले जाल्यार कोणाच्यान कांय करूंक जायना आनी तुमी सदां एकवटाक सपोर्ट करतली म्हूण अशें रावता आनीक आसूं लायफ सोंपयता कित्याक म्हाका कामां आसूं जाय आनी चड मोग आसा तुमकां सदां जायत जाणां लायफाची इल्लें चोयता आसतलीं मातशें उलोवपाक हें जालां म्हाका कित्याक आतां न्हिदोन उठला हांव वचपा आहा कामां वयता. सो फ्रेंड्स मोगान रावय मोगान वय सदां सांगता बरें को रावय म्हूण आनी कितें सांगता जायते आहाय हिंगा विडियो बी आहाय काडूंक मेळना टायम मेळना म्हाका पूण कितें करया तुमकां बी टायम दिवप आमगे फॅमिली यूट्यूब फॅमिली तुमी म्हाका भरपूर सपोर्ट केला तशें दुसऱ्यांक बी सपोर्ट कराय कोण विडियो काडटाय तेंकां बॅड कमेंट्स मानाकाय प्लीज आनी काल एक विडियो वायरल जालो तो हेजी बसीचो एक विडियो वायरल जाला ते आनी चेडवान विडियो काडून ते कंडक्टरान हें केलां ते हाल कितें फॅमिली तें कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतालो तशें कोनाकाय आमगे लायफाचें आम कॅमेरा आहा म्हूण आम कितेंय उलोवपा जायना कितें उलय तें सांबाळून उलय कित्याक न्हू दुसऱ्यांक न्हू कितें लायफान इम्पॅक्ट जावपा जायना कित्याक जाण एकल्या घरान जाण एकलो जाणा कितें तें सो फ्रेंड्स कितें विडियो घाता न्हू बरे भाशेन घालय कित्याक दुसऱ्यांक कळपा कितें बरो जावपा लागून कितें वायट एशें कोन्न इंस्टाग्रामाचेर आतां रिल्स वायरल जाताय कितू वायरल जाताय आनी ते वायरल जाताय ते चोयन लोक आपूण विडियो काडून सोदिता दुसऱ्यांक हें करपा म्हणजे इन्सल्ट करपा एशें कोन्न विडियो काडून हें केलें तें केलें म्हूण तेशें कोन्न कांय मेळपाना फ्रेंड्स सो तुमी कितें कंटेंट कोत्ताय न्हू तुमगे सेफ्टी कराय आनी दुसऱ्यांक इन्फॅक्ट जावपा जायना कित्याक लास्ट टायम एक चेडवान तें बसी ते हात लायले म्हूण तेका विडियो घायलो आनी तो मागीर मेलो तेशें कोनाकाय फ्रेंड्स आनी कितें घाल्याय लोकांक एंटरटेनमेंट जावपा लोकांक कळपा कितें बरें गूड थिंग्स तें कितें बरें आहा तें दाखोवपा केन्ना ट्राय करया ओके आं फ्रेंड्स कितें जोक्स घाल्याय कितें टायमपास आमी यूट्यूबार येताय केन्ना आमगे फ्रेंड्स आहाय तीं जायतां म्हाका सांगताय विडियो कित्याक घायना काय म्हूण आमकां टायम मेळटा तेन्ना घालता कित्याक कितें घाल्याय तेंकां एंटरटेनमेंट जावपा केन्ना तें फ्री आसता ती यूट्यूबाचेर प्लॅटफॉर्म आमकां मेळटा बरें तें आमी सदां बरें कामां यूज करूं जाय ओके फ्रेंड्स आनी कितें सांगत तें तेंकां कितें नॉलेज मेळटा तेसो करूं जाय फ्रेंड जाय जाण डेली ब्लॉग घाताय मुगे फ्रेंड्स आसताय तेंगे ब्लॉग चोयताय तुमी तेंगे ब्लॉग्साक कमेंट्स कराय तें केन्ना सकयल जायनाकाय ओके फ्रेंड्स आनी तेंगे ब्लॉग बरे भाशेन हें कराय आनी हें कराय ओके मोग आसूं हिंगा आसूं सोंपयता मेळ्या फाल्यां